नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चिरोटे। चिरोटे करपाक हो हांवें 2 कप मैदा घेतला। 2 कप म्हळ्यार पाव किलो मैदा आसा। तातूंत हांव पाव कप रवो घालता। हो एकदम बारीक रवो मेळटा तो घेतला हांवें। पाव कप रवो आसा हो तो घालता। तातूंत घालता चवी पुरते मीठ। मिक्स करून घेऊया। पाव कप तूप गरम करून घेतला ते घालता। तूप घालता आसतना बरे कडकडीत गरम करून घेवपाक जाय। मिक्स करून घेऊया। तूप पिठान बरे मिक्स करून घेवपाक जाय। पीठ हातान अशे बरे मिक्स करून घेवपाक जाय। 2 मिनिटां तरी अशे पीठ बरे मिक्स करून घेवपाक जाय। तूप पिठान सारखे मिक्स जावपाक जाय। सगळ्या पिठाक तूप बरे लागपाक जाय। अशे करून तूप सारखे पिठान मिक्स करून घेवपाक जाय। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालून घेवपाक जाय। पीठ कालयता आसतना मातशे घटशेच कालोवपाक जाय। हे पळयात, पीठ अशे कालून घेवपाक जाय। पीठ पातळ करपाक जायना। हाजेर झाकण घालून पीठ अर्दवर आमी अशेच दवरुया। पीठ भिजता तोपर्यंत आमी साखरेचो पाक करून घेऊया। साखरेचो पाक करपाक 1 कप हांवें साखर घेतल्या। तातूंत हांव अर्दो कप उदक घालता। साधारण साखर बुडटली इतलें उदक घालपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें चालू केल्या। पयलीं आमकां फ्लेम मोठी दवरून साखर सगळी विरगळून घेवपाक जाय। तातूंत हांव पाव चमचो वेलचीची पावडर घालता। तातूंत हांव थोड्योश्यो केसराच्यो काडयो घालता। केसर घालप ऑप्शनल आसा, तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। आतां पळयात, हाका खतखतो येवपाक लागला आनी हातूंतली साखर सगळी विरगळ्ळी। आतां हांव गॅसाची फ्लेम लो करता। हाजो आमकां एकतारी पाक करून घेवपाक जाय। हे पळयात, आता आमचो पाक तयार आसा। आता हांव गॅस बंद करता। तातूंत भितर लावपाक साठो जाय आमकां, तर तो साठो करपा खातीर हांवें 2 मोठे चमचे तूप घेतला। तातूंत हांव 4 मोठे चमचे मैद्याचें पीठ घालता। हे पीठ तुपान मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। पीठ पातळ जावपाक जायना, सुकें जावपाक जाय। अशें जावपाक जाय। अशें फिरयत रावपाक जाय। फिरयत रावले म्हणटकच पीठ हलकें जाता आनी पिठाचो कलर मातसो धवो दिसपाक लागता। पळयात, एकदम स्मूथ पेस्ट जाल्या। अशी एकदम स्मूथ पेस्ट जावपाक जाय। पीठ भिजोवन दवरल्या अर्दवर जाले। पळयात, पीठ एकदम अशें सॉफ्ट जावन आसा। पीठ अशें बरें मळून घेवपाक जाय। पीठ मळून जाल्या नंतर ताजे आमकां गोळे करून घेवपाक जाय। हे हांवें पिठाचे गोळे करून घेतले। आता हे आमकां लाटून घेवपाक जाय। लाटता आसतना आमकां पीठ किंवा तेल लावपाची गरज ना, कारण पिठान आमी तूप घातलां। ही पळयात, अशी आमकां पातळ लाटून घेवपाक जाय। अशी करून पातळ लाटून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें हांवें सगळ्यो लाटून घेतल्यो। आता हाजेर आमकां आमी साठो केला तो लावपाक जाय। हो साठो आमकां सारको पसरोवन घेवपाक जाय। अशें करून सारको लावन घेवपाक जाय। आनी साठो लायता आसतना एकदम पातळ लावपाक जाय, खूब दाट लावपाक जायना। सगळ्याक सारको लावन घेवपाक जाय। असो कडांनी सारको लावन घेवपाक जाय। सगळ्याक सारको लावपाक जाय। ताजेर आतां आमी दुसरी पाती दवरुया। हाकाय बी तसोच सगळ्याक लावन घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान सारको लावपाक जाय। अशी हांवें एकार एक 5 पाती दवरल्या। 5य पात्यांक असो सारको साठो लावन घेतला। हो साठो लावन जाल्या नंतर आता हाजो आमकां रोल करपाक जाय। रोल करता आसतना घट्ट वळून घेवपाक जाय। गॅप उरपाक जायना। पळयात, असो रोल करून घेवपाक जाय। आता हो रोल कापून ताजे कुडके करपाक जाय। सायडीचे आसा ते काडटा आनी हाजे आतां आमकां सारके कुडके करून घेवपाक जाय।
कुडके करता आसतना साधारण अर्ध इंचाचे सुमार कुडके करपाक जाय. असे कुडके करून घेवपाक जाय. आणि हे आता आमकां हलक्या हातान लाटून घेवपाक जाय. असे लाटून घेतले. आता आमकां डीप फ्राय करपाक जाय. एक सायडीन हांवें तेल तापत दवरला. कायलीन घालून तेल हांवें तापत दवरला. हे पळयात तेल बरें व्यवस्थित तापला. गॅसाची फ्लेम हांव लो मिडियम करता. हे चिरोटे आता आमकां तातून घालपाक जाय. कायलीन चिरोटे घालता आसतना खूब गच्च घालपाक जायना. गच्च घातले जाल्यार ते बरे तळप जायना. अशें परतून घेवया. दोन्ही वाटल्यान बरे भाजून घेवपाक जाय. बरे फ्राय करून घेवपाक जाय. एकदम लो मिडियम गॅसाचेर तळून घेवपाक जाय. ते दाट आशिल्ल्या कारणान भितर पर्यंत बरे फ्राय जावपाक जाय. हे फ्राय करून जाले. आता हांव काढून घेता. अशेंच हांव सगळे चिरोटे फ्राय करून घेता, तळून घेता. हो आमी साकरीचो पंख करून घेतलेलो तो थंड जाला. फ्राय करून घेतल्यानंतर रोखडेच आमकां पाकान घालपाचें ना. मातशें थंड जावपाक दिवपाक जाय. थंड म्हणल्यार एकदम थंड करपाक जायना. थोडेशे गरम आसतना ताका असो पाक लावन घेवपाक जाय. आनी पाकान घातल्यानंतर रोखडे काडपाक जाय. चड वेळ पाकान दवरपाक जायना. चड वेळ पाकान दवरले जाल्यार ते मोव पडटा. हे पळयात आता हांवें सगळे पाकान घालून घेतले. बरे एकदम खुसखुशीत अशे जाल्या. खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.